मंगळारा रातीकडेन मेर्शे वाडी शेतात एक सिवरेजीचो टँकर खाली करताना थळावो सरपंच आणि पंच वांगड्यान धाड घालून रंगे हात धरलो। हे अशेच चलत रावल्यार पुराय गांव काबार जावपाचो भंय पंचायतीन उक्तायला। ते भायर असल्यो गजाली आमी खपोवन घेवचे नात अशी शिटकावणी सरपंचान दिल्या। पळयात विलियम रॉड्रिगीसाचो खासा रिपोर्ट। आमी आसा आता 26 रोड जो रायबंदर मेर्शे ह्या रोडाचेर हांगासर आतांच आमच्या सरपंचान मेर्शेच्या एक सिवेज टँकर जे सिवेज हिंगा डेली येवन सोडटा तांकां धरल्या। ते पुलिसूय हिंगासर येयल्ले आसा। आतां आमी ताची जाणवाय कशे परी तांकां हे कळवले आनी कितें हेजे वयर तांचे एक्शन आहा ते आतां आमी तांकडे जाणा जावन घेवया। गेले कितलेशेच दीस जाले आमकां अशें इन्फॉर्मेशन येतालें की हांगा सिवेज टँकर खंयच्या भायल्यांतल्यान खंयच्यान तरी सिवेज टँकर येता आनी आमच्या शेतांनी हांगा हाडून ते सिवेज टँकर खाली करता म्हणून। आयज म्हणल्यार आमी दोगूय जाण हांगा रावया आनी आयज म्हणल्यार आमी हेजेर म्हणल्यार आमी एक रेड मारून म्हणजे सिस्टमॅटीक म्हणल्यार ते पाळत दवरया आनी म्हणल्यार पळया त्या प्रमाणे आमी हांगा बसले पयल्यार त्या प्रमाणे एक टँकर हांगा ऑलरेडी लायिल्लो आसलो तो खाली करनासलो आनी कितले वेळ रावलो। मागीर आमकां कळ्ळें की तो टँकर हांगा खाली। मागीर हांगा आमी येवन पळयले तर टँकर ताणें बरो सिस्टमॅटीक लायला, बरो त्या रॅम्पार लायला, ताका बरें पायप लायन केल्या, त्या पायपान ते पायप घालता तो आनी तो सगळें वेस्ट वॉटर आहा पळय ते आमच्या शेतांनी सोडटा। सो आमी ताका समजा तेन्ना हाडयलो धरला ताका विचारलें बाबा हे कितें करता काय म्हणटा आमी आजूच आयला पूण आजून सांगता आमकां बट खंय ना खंय हें रॉंग आमच्या सगळे कोण हाडटा हे वेस्ट वॉटर हाडटा सिवेज आमच्या मेर्शेन सोडटा, कोण डेब्रीज खंयचे भायले हाडटा आमच्या मेर्शेन सोडटा, लँड फिलिंग करता माटी हाडटा आमच्या गांवांत सोडटा। म्हणजे आमचो मेर्शेचो गांव आहा हो हांवें असोच घेतला टेकन फॉर ग्रांटेड घेतला की बाबा कोणी येतला आनी कोणी कितें करतलो हांगा आनी कोणी हांगा घालता दिस इज व्हेरी रॉंग। आनी आमी हे एक्सेप्ट करपाचें ना एज अ सरपंच किंवा आमचो पंच मेंबर आमी हे पंचायत लेवलाचेर आमी हे एक्सेप्ट करपाचें ना। सो आमी हांगा आयले रेड म्हणल्यार आमी आतां धरलो। हे आतां पळय तुमकां सांगलें घाणी मारता आसले सॉलीड घाणी मारता हे सामकें अनहायजिनीक थिंग कितें डेंगू बिंगू हांगा पळयलें ऑलरेडी आमच्या मेर्शेन इतल्यो डेंगू केसीस जाले। आयज बाबडे 6 वर्सांचे न्यूज आहा 6 वर्सांचे एक चली बडे वास्को डेंगू जालें मेले खंयच्या लेवलाचेर आमी पावतले। सो आमी हाचे आतां सगळे व्हिडिओ आमी सगळे काडल्या सगळे आमी मेर्शेन सर्क्युलेट केल्या। हांवें व्हिडिओ SP वालसनाकूय धाडल्या नॉर्थ गोवा SPक धाडल्या हांवें गाडी ऑलरेडी पुलिशेन गेल्ली आहा CM ऑफिसान हांवें व्हिडिओ धाडल्या कारण हांव आनी पळयतलो हाजेर बाबा डिटेल इन्क्वायरी जाता। आतां म्हाका कळ्ळें की हे हांगाच न्ही खूब कडेन जाता आसलें म्हणून पयलीं खूब कडेन टँकर वेस्ट वॉटर हांगा सोडपाची गजाली जाता म्हाका कळ्ळा। सो हाजेर स्ट्रिक्ट एक्शन वयर लावचें कोण इनवॉल्ड आहा भितर कोण हे करता पयशे घेवन हे कामां करता कोण पयशे घेता कोण हाजेर डिटेल इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा। डेली रातचे एवरी डे 9:30 स्टार्ट जाता टील 1:30 चालू आहा। काल रातचो वसत 9:30 9:15 हांगासरल्या पास जातालो तेन्ना हो ट्रक भायर सरता आसतना हांवें पळयल्लो 9:15च्यान ते कंटिन्युअसली हांगासर येता। हांगासर लास्टाक 1:15 परतो हांगासर एक ट्रक वतयता आसतना म्हाजे कडेन अजून व्हिडिओ आहा तो व्हिडिओ काडलेलो पूण आमी दवरूं नासलेलो कित्याक आमकां कळपाक जाय आसलेलें कितके जाण येवन हांगासर करता ते। कमीच कमी 15 ते 20 ट्रक काल हांगासर खाली जावन गेल्या कमीच कमी। आनी अशें जर जावंक जालें जाल्यार आमचो गांव कसो वाचतलो? आमच्या गांवांक आमकांच फाल्यां रावपाक मेळचें ना। हे डेंग्यू केसीस जाता कित्याक लागून जाता? हेकाच लागून जाता। हे असल्यो गजाली हांगासर चल्ल्या म्हणून हे आमकां त्रास जाता आनी हितून ह्या गजालीन कोण इनवॉल्व आहा हे सगळी स्ट्रिक्ट एक्शन जातलीच आनी जावपाकूय जाय। सिरियस सगळे कितलेशेच दिवस हांगा टँकर हे खाली जाता आमकां कंप्लेंट हांगा वास पळय कहो पडला गाडी पडली हांगा आनी तांच्यांनी वेवस्थीत हांगा तांचे रॅम्प केला हांगा तो टँकर लायता हो टँकर खाली जालो अर्द वरान दुसरो टँकर येता अर्द वरान अशें तांचे रातचे 1 पर्यंत चालूच आसता। काल रातचे 9:30 स्टार्ट जाल्लेले 1:30 जायसर आमी हांगासर रावन पळयला कितके टँकर येता कोण इनवॉल्ड आहा कित्याक खबर ना पूण तो टँकर हांगा आमी आज रावले हांगा पळोवपाक कोण येता आनी हे आमी सगळे सिरियस आहात रिपोर्टरांनी हांगा सगळ्यांक आपयल्या कारण हे आतां सामकें सिरियस एक्शन घेवन हांचेर थंय चावी बिबी काडून गेल्ली आदी त्यामुळे ताचेर सिरियस एक्शन जाता। तुमी गाडी सोडू नाका आमी येतले आतां ना फाल्यां सकाळीं तरी हांव येतलो कळ्ळें आनी हांव पियाक सांगून हांव पियाक फोन येता पियाक फोन घेना म्हजो फोन ताका सांगता आतां नेक्स्ट टायम नाका रे हे तुमी केला पळय नाटकां ही ना नेक्स्ट टायम नाका तुमी चिंतपाक जाय आसलें कोणाच्या गांवान कोणाच्या विलेजीन हे उडयता आसतना हे पळय ह्या गांवांत आमी इतके शिता आमच्या प्लांटाचो घाणी मारता घाणी मारना ना आनी गाडी अनहायजिनीक आहे फाल्यां हेल्थाक। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिग्स, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू।